सेम आयचा प्रोग्राम कसा असू? आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा या संकल्पनेच्या सकयल माननीय पंतप्रधान आम्ही रिक्वेस्ट केली की स्वयंपूर्ण गोंय ह्या कार्यक्रमात गोंयकारांक तुम्ही संबोधित करचे, गोंयकारांचे अभिनंदन करचे, त्या खातीर तांच्यांनी आमच्या उलोवक मान दिवन आयज ऑलमोस्ट आपले 1 वर 15 मिनटां ह्या कार्यक्रमात तांच्यांनी स्पेंड केली. गोंयांतल्या स्वयंपूर्ण मित्र हांकां प्रेरणा कॉंग्रेच्युलेट करपा खातीर सरपंचीस आसतले, कावन्सिलर्स आसतले, चेअरपर्सन आसतले, बेनिफिशरीज आसतले आणि जे सगळे अधिकारी आमचे काम करतात तांकां सगळ्या जाणांक कॉंग्रेच्युलेट करपाक ह्या कार्यक्रमांत तांच्यांनी पयलेच फावटी म्हणजे आत्मनिर्भर भारताच्यो सगळ्यो स्किमी येवजण्यो सकयल्या लोकां पर्यंत कश्यो पावतल्यो हो एक रोल मॉडेल कशा पद्दतीन तयार जावपाक शकता हें तांच्यांनी दाखयलें. तांच्या भाशणांतल्यान टीम गोवा एंटायर आमच्या कॅबिनेट्स आनी सगळे सहकारी हांचे त्यांनी कॉंग्रेच्युलेट केले. त्या खातीर म्हाका खरोखरूच खूब खोस भोगता की ज्या पद्दतीन तांच्यांनी एप्रिसिएशन आमकां वेगवेगळ्या योजना खातीर दिलें. हांव खरोखर तांचो गोंयकारांच्या वतीन आभारी आसा. हो कार्यक्रम एक देशभर रोल मॉडेल म्हणून पावल्लो आसा कारण तांच्यांनी ज्या पद्दतीन आज एक्सप्लेन करता आसतना आनी खास करून केंद्रांतल्यो योजना सकयल पर्यंत कश्यो पावता ह्यो तांच्यांनी ह्या प्रॅक्टिकली ह्या कार्यक्रमांतल्यान दाखयलें. ही खरोखरूच म्हणजे स्वयंपूर्ण गोवा ही संकल्पना आत्मनिर्भर भारताची योजना फुडें व्हरपा खातीर आमी सगळ्यांनी मांडली आणि ती आमच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांनी फुडें व्हेली. हें खरोखरूच एक बरें काम आमच्या सगळ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी केलां. इंटर डिपार्टमेंटल वेगवेगळे इश्यूज सोडूनय बी ताज्या पर्यंत ते पावल्या. त्या खातीरच आमकां आमी जें म्हणटा की सरकार अंत्योदय तत्वाचेर चलता ते खऱ्या अर्थात अंत्योदय तत्वाचेर चलपाक लागला आणि आमी जे खऱ्या अर्थात लोकां पर्यंत पावूंक लागला ही बऱ्याची गजाल. सेम टाइम एंड अगेन तुम्ही चीफ मिनिस्टर झालेल्याक वी हॅव सीन दॅट प्रायम मिनिस्टर हॅज बीन इंटरॅक्टिंग विथ गोवा मोस्ट ऑफ द टाइम. हाऊ डू यू सी दिस? ऑफकोर्स ही आमच्या खातीर खरोखर गोंयकारां खातीर हांव म्हणटलो अभिमानाची गजाल आसा. गोंयान आतां पर्यंत म्हाका दिसता जवळपास 4 फावटी म्हणजे गोंयकारांतल्या वेगवेगळ्या विशयांचेर इंटरॅक्शन करता आसतना आमकां PMांक आमी पळयला. त्या खातीर गोंयकारां खातीर अभिमानाची गजाल आसा. हो भोवमान गोंयकारांचो आसा. देशाचे पंतप्रधान वेगवेगळ्या योजनेच्या निमित्तान गोंयकारांतल्या आमच्या भाव भयणी शेतकारां कडेन दुधकारां कडेन वॅक्सिनेशन निमित्तान हेल्थ वर्करां कडेन उलयता. ही खरोखरूच ते जो भोवमान गोंयकारांक दिता हें तेजोच द्योतक. दिल्लीची विजिट मातशी सांगली. आज आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने हमारे गोवा वासियों से बात किया और आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा एक मॉडल बोल के स्टेट में जो हम काम कर रहे हैं वो बाकी राज्य के लिए भी मॉडल बोल के आगे आएगा जो कि उनके आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत की स्कीम जैसे कि गरीब कल्याण अन्न योजना हो, मत्स्य संपदा योजना हो किंवा PM किसान निधि हो या बाकी सभी योजना हम लास्ट पर्सन तक पहुंचाने के लिए जिस तरह से हमारे स्वयंपूर्ण मित्र काम कर रहे हैं और उसी स्वयंपूर्ण मित्र से लेके ये रोल मॉडल हमने अच्छी तरह से हम काम गोवा के सभी स्वयंपूर्ण गोवा में काम करे हुए ऑनरेबल PM ने सभी लोगों को अप्रिसिएट किया. पूरी एंटायर टीम गोवा को अप्रिसिएट किया. पूरे कैबिनेट और प्रशासकीय अधिकारी जिस तरह से काम करें कर्मयोगी बन के काम कर रहे हैं उन्होंने सही में कहा इसी तरह से काम किया तो आगे यानी गोवा विल बिकम एज वन ऑफ द रोल मॉडल फॉर द स्वयंपूर्ण गोवा प्रोग्राम आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम. यही यानी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने सभी से दिल्ली विजिट ही आमच्या इलेक्शनाच्या संदर्भातल्या तयारीची बैठक माननीय अमित शहाजी अध्यक्ष जी JP नड्डाजी अध्यक्ष देवेंद्रजी अशिले बाकी सगळे इलेक्शनाच्या संदर्भात डिस्कशन. डिफरन्स इट सीम्स बिटवीन यू अँड HM किती हा काय काय सर